मोगन तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय, राखलाय दयेन तुज्या. काळजा मनान आमकां तुवें एकवटायलाय, गोपान क्रिस्ता जेजूच्या. भक्ती उर्बेन तुका नावाडटां सोमिया, दिनवाशी काळजा उपकार मागता. जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्याक सोम्या, कितें पाटी आमी दी. मोगाविन्यान आमी तुजी स्तुती करता, पवित्र आमच्या. मधुर गितान तुका आमी आस्वाद करता, मोगाळ सोम्या आमच्या. भक्ती उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया, दिनवाशी काळजा उपकार मागता. जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्या सोम्या, कितें पाटी आमी दी. कितें पाटी आमी दी. कितें पाटी हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू लाभ जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू. हरसितां तुका ओळशितां तुका जय जय तुका स्तुती तुका. हालेलुया 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 मोगच्या भाऊ भयणीनो, आयचो दीस संपोवन विशेवाच्या ह्या राती सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसा. आयच्या सगळ्या दिसाचो वावर आमी जेजूच्या पांयांतळा भेटोवया. आयच्या दिसाचे सर्व आमच्यो करण्यो जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया. कित्याक सोम्या जेजून आमकां आयच्या दिसा सकाळीं तावन ह्या घडये पर्यंत, आमी सकाळीं उठल्या घडये तावन आतां न्हिदूंक वयच्या घडये पर्यंत ताच्या आंज बडव्या मुखांतर आमकां राखलां आनी सांबाळलां. सर वायटांतल्या विघ्नांतलें ताणें आमकां निबारलां. त्या देखून ह्या घडये सोम्याचें आराधन आमी करया. आमच्या काळजांत हांव सोम्याचो आभार आमी मानया. ताका अर्गां दिवया, होगळाप दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमान तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वळी 9 ते 11. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशे वेली भागवजे म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पातळी, आनी परगटीचे म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान जेजूक अती उंच उबारलो. सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. आनी सगळ्यांनी ह्या संवसारांत आसलेल्यांनी, सर्गी आसलेल्यांनी, पातळी आसलेल्यांनी, हर एकल्यांनी ताका दिंबी मोडीजे, ताच्या नांवाक महिमा दिजे म्हणून देवा बापान निर्मिलें. हर एक जिबेन परगटूंक जाय जेजूचें नांव. आयच्या दिसा ह्या घडये तुमी
जेजू मुखार आसा जाल्यार, जेजूच्या हाजीरपणांत आसा जाल्यार तुमच्या काळजांत हांव जेजूक उलो मारा. जेजूचें नांव तुवें वसान सांगा तुमच्या जिबेर. तुमच्या काळजांत हांव जेजूक आराधन करा. कित्याक ह्या राती ताच्या आंज बडव्या मुखांत तुमकां तो विशय दिता, तुमकां तो राखता. ह्या घडये जेजू सोम्या म्हजी काकुळट कर म्हणा. कित्याक आयच्या दिसा आमी सकाळीं ह्या घडये पर्यंत जावंक पुरो आमचे तावन जायते सुखी जाल्यात. आमी सुकोन पडल्या, आमचे तावन कोणाचेर मोस जाला, दूख येयलां, कोणाक आमी वायट केलां, कोणाक आमी वायटाक बलयलां. विविध रितींनी आमी हेरांतय वायट रितीन चल्ल्या जावंक पुरो. पूण न्हिदोंक वयच्या फुडें आमी उडास काडया. जें कितें आमचे तावन आयच्या दिसा सूख जाल्या सोम्या मुखार समर्पण दिया. प्रत्येक जावन ह्या घडये तुमच्या काळजांत थावन म्हणा, सोम्या जेजू म्हजी काकुळट कर. सोम्या जेजू म्हजी काकुळट कर. सोम्या जेजू म्हजी काकुळट कर. घडी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वचता. भक्तीन गितां गामसून तोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या संतोसा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. घडी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वचता. भक्तीन गितां गामसून तोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. बाबत म्हजो दंडळटना सोम्या तुका हांव भोग मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिव्य म्हणून नमन करता. घडी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वचता. भक्तीन गितां गामसून तोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. सोम्या तुका हांव वर्णिता. आमच्या काळजांत तावन देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या राती न्हिदोंक फुडें देवाचें उतर आमी वसान सांगया. कीर्तन 138, कीर्तन 138. आमचे लागीं बायबल आसा जाल्यार तें एक उक्तो करा आनी सांगाता आमी मागूंक प्रयत्न करया. कीर्तन 138, कीर्तन 138. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव परगडतां, सरपडतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टां प्रास तुवें वर्तें केलां. तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टां प्रास तुवें वर्तें केलां. तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टां प्रास तुवें वर्तें केलां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें सोम्या, म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. संवसाराची सर्व राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा, कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां ताणें आयकल्यांत. सर्वेस्पराच्या वाटां विशीं तें गायन करूं, कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा.
वय सर्वेस्पर भोव व्हरतो तरी कालत्यांचे तूं नदर घालता आनी गरब्यांक पयसतावन वळखता. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजेर रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मानांचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सोम्या जेजू तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्गींच्या बापा तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. म्हज्या पवित्रत्म्या तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. 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 सर्वेस्परा तुजो मोग सासणाक थकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका. मोगाचेनो आमचे दोळे धांपा आनी हें उतर तुमच्या काळजांत तोंड परतून परतून म्हणा. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. आज तूं ह्या घडये टेन्शनार आसाय गे. ह्या घडये एकामेका झगडें जावन घरांत नासमाधानान आसाय गे. ह्या घडये तुका काम नासतना तूं भियोन आसाय, आकांतान आसाय गे. वा खंयच्याय रितीन तुजे पिडे निमतीन तूं असमाधानान आसाय गे. वा खंयच्याय रितीन तूं पातकांत वळवळोन आसाय गे. पिडेंत वळवळोन आसाय गे. वा ह्या घडये ह्या संजेच्या वेळा ह्या मागणें तूं करता आसतना तुज्या ड्युटेर तूं आसाय जाल्यार इतल्याच सांग, सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. तुवें खंत करची गरज ना. तुवें तुज्या माथ्यार वजन वावची गरज ना. कित्याक जेजू आमकां आपयता, येया म्हजे सरशी, येया तुमी कश्टांतल्यान वजन वावयतल्यान टेन्शनान आसलेल्यान कोण फाल्यांच्या खंतीन आसात म्हजे सरशी येया म्हण जेजू आपयता. आमी ताचे लागीं या. कित्याक ह्या सांजेच्या वेळा जेजू आमकां राखून आसा. ह्या घडये जेजू आमकां राखून आसा. आमी इतल्याच आमच्या काळजांत सांगूंक जाय, सर्वेस्पर स्वामी म्हजो देव म्हज्या खातीर सगळें करतलो. आज तुजी रात खंयची जावन आसा जावं पुरो, पण फाल्यांच्या दिसा कितें जाय जें तें जेजूच्या हातीं आसा. जेजू केदींच तुका विसरना. ताणें केल्ली बसावणी तूं केदींच विसरना. देखून न्हिदच्या पयलें 5 फावटी हेंचो उतर काळजांत म्हणूंक प्रयत्न कर. सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. न्हिदोंकेच्या फुडें मोगाच्या भाव आनी भयणी, देवी काकुळतीक आमकां समर्पण दिवया. आमच्या कुटाक समर्पण दिवया. कुटुंबांत आसलेल्या सर्व तुमच्या भाव भयणीक, तुमच्या कुटुंबांतल्या साद्यांक ताचें नांव काण जेजू मुखार उलो करा. न्हिदोंकेच्या फुडें तुमच्या कुटुंबांतल्या सर्व साद्यांक तांचीं नांवां उलो करा. सोम्या मुखार तांकां समर्पण दिया. ल्हान तावन व्हडा पर्यंत कोण तुमच्या घरांत आसात, पिडेस्त वा मलायकिवंत वा खंयच्या कामार आसात, भायर आसात, परगांवांत आसात, तांचें नांव काडा आनी सोम्या मुखार दवरा. देवी काकुळतीक उलो मारून आमी आमच्या गरजां पासत मागया. आमी सगळीं आमचो बोवाळ तवसान सांगया. सत म्हणटा देवाक, सर्वपदुधर बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्या सुपुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्रत्म्यान गर्भी संबोलो, ओंकार मर्येतावन जल्मलो, पोंच पिला तेका ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेकलो, तो मेल्ल्या मदें तेवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात सुटलो, सर्वपदुधर देव बापाच्या उजव्याक बसला. तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवन फोड, ससनाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळा मागया आमी प्रत्येक सावन सर्व भुरग्यां बसवतो, युवा जनां बसवतो. जरी आमच्या कुटुंबांत कोणी भुरगीं वा युवा जनां येवकरिस्तताय शाळेपण दाखयतात, जेजू ते येवंक आत्रेकून नांत, ह्या घडये तांचो उडास काडा. तांचें नांव जेजू मुखार दवरा. तांचें नांव जेजू मुखार उसान सांगा. आमी सांगता मागया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशबा मारिफात, आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशबा मारिफात, आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशबा मारिफात, आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशबा मारिफात, आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशबा मारिफात, आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशबा मारिफात, आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मरा काकुळताम शिक हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मरा काकुळतामची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मरा काकुळतामची सर्गींच्या बापा ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां मेळिल्लो सर्व संतोश जाल्ले अनुभव भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर तुज्या हजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर सर्व म्हजी फाल्यांची खंत भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां म्हाका वावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर पवित्रात्म्या म्हजे मोतेचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय गूण कर दिसानांतले घाय न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी म्हज्या कुटुंबाची इश्टांची सर्व पिडेस्तांची एकसुऱ्यांची दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर तुजे हाती म्हजो आत्मो समर्पिता म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise